उबारले आणि प्लास्टिक मातशें यूज करपा स्टॉप करपा आतां फायन मारपा फाल्यां प्लास्टिक भायर वचपा कोणूच वचपा ना सगळे वचपा उबारले आयज आमी बरे टोटल आमचो चीफ चेअरपर्सन परत मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन विनोद आणि सिटी काउन्सिलरा वांगडा आमी फूल ड्रायव्ह केली आणि प्रत्येक आमचे लोकांक जे भायर बसलेले तांकां समजून सांगलें की भायर बसच्या पेक्षा भितर वचपाची कित्याक आतां पावसाच्या दिसान तुमकां हांगा बरें सेफ्टी आहा आनी काय बरें सुसज्ज मार्केट आहा फॅन व्हेंटिलेशन सगळें आसा आनी तांकां आमी कन्विन्स केलें आनी ते बरे भशेन कन्विन्स जाले तशेंच तांकां आमी सांगलें कितें जे कोण प्लास्टीक यूज करता ते प्लास्टीक यूज करता सो ते एग्री जाला आनी आमी आमचे हेकाय तशे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर तांकांय सांगला की हांगा सेट आउट करता पयलीं सिनियरिटी बेजीस कोणचे पयलीं आसले तांकां पयलीं हें करचें आनी मागीर दुसऱ्यांक जागो करून दिवचो. हिंगा पयलो मार्केट आसलेलो खूब वर्स पयलीं तेन्ना गोंयकार जे वेंडर आहाय ते भितर बसताले जेन्ना हो मार्केट मातशें कॉलेप्स जालें वयर रुफींग कॉलेप्स जालें मार्केटार परिस्थिती वायट जाली तेन्ना लोक हिंगा मार्केटांतलो भायर बसपा लागलो. मागीर जेन्ना आमी जाले 4 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना कावन्सिलर आसलोलो चेअरपर्सन क्रितेश गांवकार आसलोलो आनी दाजी सिटी कावन्सिलर दाजी सालकर आतां MLA तो सिटी कावन्सिलर आसलोलो तेणें आमकां कळयलें की मार्केट रिनोवेट करपा जाय म्हणून. चेअरपर्सन क्रितेश आसतना आमी इन्स्पेक्शन केलें दाजी सालकार सगळे मेळोन आतां MLA आनी मागीर आमी ते जी सुद्दां प्रपोजल गेलो आनी आज ती मार्केट कंप्लीट जालेली आहा आनी ते गोंयकार जे भायर वेंडर आहाय आयज आमी तांकां सांगलां की फाल्यां ते भितर वचपाचें आनी हिंगा ती प्लेस ऑक्युपाय करपाची. सुमार 52 प्लेस आहाय तेज्या 2x2 54 आहाय 2x2 प्लेसीस आहाय त्यो तेमी ऑक्युपाय करपाच्यो पयल्यो आनी हांव तांकां सांगूंक सोदतां की तुमी सगळीं फुटपाटीचेर बसताय ती सगळीं भितर येवपाची पयलीं मागीर हो मार्केट बरे भाशेन फूल स्विंग जातलो आनी लोक हिंगा येवपा लागतले. हांव तांकां विनंती करतां की ती भितर येवन हो मार्केट बरे भाशेन चलपाक. मी जो ड्रायव्ह केलेलो आसा विथ सिटी काउन्सिलर आनी आमचे चेअरपर्सन ड्रायव्ह ह्या हेतून केला की हांगा जे जळामळा लोक बसता बेशिस्तपणे बसता ताका शिस्तीन हाडपाचें आयज आमी म्युनिसिपालिटीन आयज मार्केटींग चेअरमॅन जाल्ल्या कारणान ह्यो आमी पावल फुडें मारलेलें आसा. खंय तरी बरे लोकांनी बसचे आतां आयज शेड ही केल्लेली आहा हे शेडीन खंय तरी हे वेंडर आमचे बसचे आनी धंदो सगळ्यांकूच जातलो इक्वल. आतां जळामळा बसता पळय थंय कोणाक कसलोच फायदो येना लोकूय भोंवता ते बुरशेपण दिसता सगळी घाण काडपाचो इन्स्ट्रक्शन दिलो आसा आनी सगळ्या वेंडरांक हांगा बसपाचो इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा. हांगा सगळे मार्केटान बसोन वेवस्थीतपणे सगळो धंदो करतलो. तशेंच त्याच प्रमाणे प्लास्टीक फ्री हे आयज आमी हे मिटिंगी एका फेरीक आमी भोंवता इन्स्पेक्शना टायमार आमी लोकांक समजूतकाय दिला की फाल्यांसून प्लास्टीक यूज जावपा ना आनी प्लास्टिकाचे हितून तुमी लोकांक सामान दिवपा ना कित्याक हेचेर आमी कारवाई आनी फायन मारले पद्दतशीर प्रमाणे जे कायद्यान कितें बसता ते. सो तेंच्यांनी हेचेर सगळ्यांनी मान्यता दिला आनी लोक सगळे वेंडर्स जे भायर बसले तेंच्यांनी मान्यता दिला की आमी तुमचे आयकतले आनी फाल्यांसून हे शेडीन बसतले म्हणून अशें तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह आन्सर दिल्लो आसा आमकां. पयलींसून प्राचीन काळासून जे तेंची पूर्वज तेंचे चेडे बिडे आवय आतां बसता जे मार्केटान तांकां जो पयलो प्रिफरन्स दिवपाचो. मार्केटान बसपाक सगळ्यांक अधिकार आहा. आमचे पोटाचो प्रश्न आहा पोट हे कोणीय भरपाचें पूण ताका पद्दतशीर प्रमाणे कायद्यान कितें पडटा ते हिशोबान आमचे मार्केट जे आमचे इन्स्पेक्टर आहा
आणि इतर आमची मार्केट कमिटी बसून तेजेर आमी निर्णय करतले आणि कोणाक बसपाचो अधिकार आहा काय ना ते सगळें आमी डिसायड करतले. पूण सगळ्यांक बसपाक पयलीं जे ओल्ड आहा तांकां आमी बसयतले, मागीर कोण नवे येयला तांकां आमी एडजस्टमेंट थिंगा करतले. दिसता की खंय तरी ऑनरेबल MLA आता आसा ते पयलीं कावन्सिलर आशिल्ले तांचो हो प्रोजेक्ट आनी आज फायनली आमचे जे ड्रीम आशिल्ले सगळ्या जे एक्झिस्टींग गोवन वेंडर्स आसा भायर जे रस्त्यार बसतात, फुटपाथार बसतात आनी फुटपाथ ट्रॅफिक कंजेशन जाता, तशेंच तांकां पावसान त्रास जाता, ते सगळ्या लोकांक खंय तरी परते भितर हाडपाचो जो आमी आज ड्रायव्ह घेतला सिटी सर आमचो मार्केट कमिटीचे विनोद किल्लेकर आनी दापुळे हे सगळ्यांनी मेळून आमी आज इन्स्पेक्शन केलें अलॉंग विथ म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर्स आनी जितले आमचे लोकल वेंडर्स आसात गोवन वेंडर्स आसा स्पेशली जे नाल्ल विकतात जे तेल विकतात त्या सगळ्या लोकांक आमी परते ह्या मार्केटान हाडून एका शेल्टर म्हणजे एका रुफा अंडर तांकां बसोवपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो. म्हणजे त्या पॅरलल एक मार्केट आसा आनी ह्या सायडीन एक मार्केट आसतलें. सो खंय तरी हो मदलो जो ब्लॉक आसा जो कंटिन्युअस वेंडर्सांनी भरिल्लो आशिल्लो तो खंय तरी आमी क्लियर करपाच्या प्रयत्नान आसा सो दॅट ट्रॅफिक ऑल्सो ह्या फूल हाचेर ट्रॅफिकूय इज जातलें. आनी फाल्यांच्यान तांणी सगळ्यांनी पॉझिटीव दाखयला की सगळ्यांनी सांगलां की सगळ्यांक काडटा जाल्यार आमी सगळींच भितर येता म्हणून. सो खंय तरी एक शिस्त घालपाचो प्रयत्न आसा. हाज्या मागीर आमी म्हणजे फ्रूट मार्केटानूय पयर आमी खंय तरी तांकां फाटल्यान व्हेला. सो खंय तरी मार्केट एरियाज वेवस्थीत लावन पार्किंगाक सगळ्या लोकांक इजी करून खंय तरी हो एक आमचो ड्रायव्ह आमची फूल जी टीम आसा ती ट्राय करता.